गीत घेवया पेज नंबर 3 A5. मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. आयज तुमची खाजगी इंतेसां आसात ती मनान दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीत इंतेसां आसात ती आतां आमी मनांत हाडया. बेसांव सावथ भलायकी आनी पेकोवणी आपोलिनारियो बरेटो, जोकिना बरेटो, रॉड्रिगीज आनी फामिली. दिनवासनीचे मीस एस्ट्रेलिनीस आनी ग्रँडचायल्डाचे गिफ्ट आपासत. यू दीस गिफ्ट ऑफ द चायल्ड एशिता दायस बागेवन फ्रांसीस शेवरे पासा. ओतमेच्या पासत मिसां भितरली आसा Agnello José Inácio da Silva, Alexander Fernandes, Jocelyn Henriques, Marian Pereira, Martino Fernandes, Marian Pereira, पयले वर्साचे मीस. आयज आमी कारांबोली ही रोमार तांचे पासत आमी सगळ्या कारांबोलीच्या लोकां पासून मागता तर तांचेर देवाचे बेसांव आशिर्वाद आनी बरेपण आमी मागया. तर आतां ह्या मिसान वांटो घेतना आयज आमी बागयोन पोन्सियान श्रेश्ठ गवळी आनी बागयोन इपोलीत याज्ञीक दोगूय रोक्त साक्षी हांचे फेस्त समरवता. तांच्या मागण्यांतल्यान आमकांय बरेपण फाव जावं म्हणून मागया. हे दोगूय जाण बोणकुणीत आसतना सार्दिनियांत ताका थंयसर घातलेले मॅक्सिमस त्या पातशाळेन थंयसर तांचें रेकन्सिलिएशन जालें म्हणजे संधान घडलो तें मागीर तुमकां सांगता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, खूब पाटी आमी आमच्या चालींक लागून दुसऱ्यांक समजून घेना हे आमचें आसा पळय तें आमी पातोक कबूल करया. आनी दुसरें म्हणजे आमी जेन्ना देवान आमकां एकठांय दिली आसा कसल्याय कामाक लागून तेन्ना देवा एकवटान आमचें जिवीत सारूंक जाय. तर आमी त्या काळार त्या वेळार चड करून काजारी जिवितांत आसा ताणीन आपलें जिवीत जेजूक एकवटोन सारूंक ना जाल्यार हें तांकां भोगसणें तांचे पासत आमी मागया आनी ताणीय आपले पासत मागचें म्हणून आतां आमी काळजांत थावन हें मागणें म्हणया. हांव पातकी सोपदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो
म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत म्हाका येवन सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर देव आमची ककळूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावं आमेन. सुम्यां काकूत कोर सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकलुतकोर, सुम्यां काकूत कोर सोम्या काकलुतकोर. मागुया देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजू पासत भोगलोल्या कोश्ट मरणा मध्ये तुझ्या भक्तांनी व्हड सोंसणीकाय दाखयली ह्या आमच्या भावांच्या रक्त साक्षीपणाचो उगडास करून तुजे लागीं आमी हो उपकार मागता आमचो भावार्थ सदां थीर राव असो कोर आनी जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी दिसान दीस वाडोय आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान आमेन. देवाचे उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया जोसुएच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोसुएन इस्रायलाच्या सगळ्या कुळांक सिके गांवांत एकठांय केली. उपरांत ताणें जाणट्यांक, फुडाऱ्यांक, नितीदारांक आनी इस्रायलाच्या 2 शास्त्र्यांक आपयले आनी ते देवा मुखार आयले. तेन्ना जोसुएन सगळ्या लोकांक म्हणलें, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, म्हाका तुमचे परवस नदीचे पोलतोडी जियेताले आनी दुसऱ्या देवांची सेवा करताले. तांतलो एकलो आब्राहामाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा. तेन्ना आब्राहामाक तुमच्या पुर्वसाक नदीचे पोलतोडी तावन हांवें काडलो आनी कानानकारांच्या सगळ्या देसांतल्यान व्हेलो. ताची संसद हांवें वाडयली आनी ताका इजाक जल्मोसो केलो. इजाकाक हांवें 2 पूत जाकोब आनी इजाव दिले. इजाक दायज कशें सियेचो दोंगरी गांव हांवें दिलो. जाकोब आनी ताचे पूत इजिप्ताक गेले. तेन्ना मोइसेसाक आनी आरोनाक हांवें धाडले आनी थंय जायतीं अजापां करून हांवें इजिप्ताक पिडापीड दिली. उपरांत थंयची हांवें तुमकां भायर काडलीं. तुमच्या पुर्वसांक हांवें इजिप्तांतलीं काडलीं आनी तुमी दर्याशी पावलीं. रथ आनी घोडेस्वार घेवन तांबड्या दर्या पर्यान इजिप्तकार तुमचे पुर्वसांचे फाटीक लागले. तेन्ना तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें तांचे आनी इजिप्तकारां मदें एक दाट मुरें पडोशें केलें आनी तांकां गिरासूंक दर्या तांचेर परतिलो. इजिप्तांत हांवें कितें केलें तें तुमच्याच दोळ्यांनी तुमी देखलें. उपरांत तुमी लांब काळ अरण्यांत जियेलीं. मागीर जॉर्दनाचे पोलतोडी रावतल्या आमोरिताच्या देसांत हांवें तुमकां हाडलीं. तांणी तुमचेर झूज मांडलें आनी हांवें तांकां तुमचे आधीन केलीं आनी तुमच्या दोळ्या मुखार तांचो देस तुमच्या ताब्यांत पडलो. त्या उपरांत बालाक झिफोरचो पूत मोआबचो राजा इस्रायलाचेर झूज करूंक उठलो आनी बालामाक बियोराच्या पुताक तुमचे शिराप घालूंक ताणें आपोवंक धाडलो. पूण हांवें बालामाचें आयकूंक ना. परतेंच जाल्यार ताणें तुमचेर आशिर्वाद घालचो पडलो आनी ताच्या हातांतलीं हांवें तुमकां वाटायलीं. आनी तुमी जॉर्दान न्हंय उतरून जेरिकोक पावलीं तेन्ना आमोरितांनी, पेरिजितांनी, कानानकारांनी, हितीतांनी, किसगाशितांनी, हिवितांनी आनी जेबुसितांनी केल्लें तशें जेरिकोच्या लोकान तुमचेर झूज मांडलें. पूण तुमकां सगल्यांक हांवें तुमचे आधीन केलीं. तुमचे मुखार हांवें गांजिलांक धाडले
आनी तुमी पावची आदीं अमोरितांच्या दोगांय राजांक ताणें धांवडायले. हें काम तुमचे तलवारीन व तुमच्या बाणान करूंक ना. हांवें तुमकां एक देस दिलो, पूण तुमी तो कामायज करूंक ना, आनी तुमी रावतात तीं शारां तुमी बांदूंक नात. तुमी लावूंक नात त्या दाकांच्या आनी जैतुनाच्या मोळ्यांतलीं फळां तुमी खातात. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. म्हणुया, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो खरेंच बरो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. देवाच्या देवाक दिनवासात तांचो माये मोग मितमेर नासलोलो. दोनयाच्या दोनयांक दिनवासात तांचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सोबाब, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आपले पोरशेक ओरड्यांतल्यान चोलून व्हेली, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. पोलिश्ट राजांक ताणें मार दिलो, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. पदवेदार राजांक ताणें जिवेशी मारले, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सोबाब, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. तांचे देस डायस करून दिले, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. डायस करून आपल्या चाकराक इस्रायलाक ते दिले, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. आनी आमच्या दुस्मानाच्या चोपक्यांतलीं आमकां सोडयलीं, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. सोबाब, ताचो माये मोग मितमेर नासलोलो. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें, देवाचो निरोप मानून घेयात. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फारिजेव जेजूसी आयले आनी ताका कोसाक लावंक ताणें विचारलें, कसल्याय कारणाक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर ओरोंबाक थावन रोसनारान तांकां दादलो आनी बायल केली, आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासो दादलो आपल्या आवय बापायक सांडटलो आनी आपल्या पोतणीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातोलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच तीं आतां दोगांनूय पूण एकूच. देखून देवान जोडलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. ताणें ताका विचारलें, तो लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडून लायलां तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचे देखून मोइजेसान तुमच्या पोतणीक सोडून दिवंक तुमकां रोजा दिली. पूण ओरोंबाक थावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपले पोतणीक आपणाक अविस्वासी जाल्या म्हूण न्हय, पूण दुसऱ्या कसल्याय कारणाक लागून तिका सोडून दीत आनी दुसऱ्या कडेन लग्न जायत तो पोरद्वार कोत्ता. शिश्यांनी ताका म्हणलें, बायले थावन घोवाची गोट अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशीच तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगल्यांच्यान जायना. बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांकांच.
आवयचे कुसव्यांत थावन इजळे जल्मल्ले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजळे आसात आनी सुर्गीच्या राज्याक लागून आपणाकूच इजळे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता ताणें हें मानून घेवचें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी जाणो की देव सगळें कोत्ता म्हणून. देवान फुडाकार घेतलेलो आसा सगळें करपाक. आतां आमी कितें कोत्ता, आमी ओड्डूफूट जाता, आमी म्हणटा देवान अशें करूंक जाय. पूण देवाची येवजण आसा, ते येवजणे प्रमाणे जावंक जाय. पयल्या वाचपान आमकां सगळो इतिहास सुरवातीचो दिलेलो आसा. जेसुवे पासून कितें घडलें पळय त्या आदींत. कोणें अब्रामाक निवडलो, अब्रामान देवाक निवडला. ते दुसऱ्या देवांची पुजा कोत्ताले. तांकां देवान एकठायले. आपूण कोण देव पळय तो तांकां दाखयलो आनी ताका मागीर इजाक दिलो. साराक खूब वर्सां भुरगें जायनासलें, पूण ताका भास दिल्ली की ताची उदेशीं सगळीं पोरजां ह्या संवसारांत आसा तितली वाडटली म्हणून. पूण हें म्हणटालो तो कशें जातलें? वय, मनशा कडेन जायना तें, पूण देवा कडेन जाता. मागीर इजाकाक जाकोब आनी ताचो भाव ते दोग जाण आसलेले. तर आमी पळयता कशे भशेन थंयसर तो इतिहास घडोवन येता पळय तो. मागीर हे सगळे इजिप्ताक वतात. जाकोबाची संसद सगळी इजिप्ताक वतात आनी थंयसर मागीर तांकां खूब म्हणना हितून पिडापीड मेळटा. पयले म्हणना हितून झुजाक लागून, तांच्या भावाक लागून ते म्हणना हितून बरे भशेन आसतात. पूण मागीर तांकां खूब पिडापीड दिवंक लागता. तांची संसद इतली वाडटा की मागीर देव तांकां ते देवाक विनंती करता म्हणून तांकां भायर काडटा. भायर काडल्या उपरांत देवाचेर परतून तोच लोक कोंत्र जाता. पूण 40 वर्सां तांकां सांबाळच्याक त्या अरण्यांत आनी सगळें खावन दिवंक तांकां आनी तांच्या सगळ्या जानवरांक ते एक अचोर्याची गोश्ट. पूण हे संवसारांत तशें घडटा. देव सगळो गोत सगळ्यांचो परमूस करता. हें थंयसर आमकां कळोन येता. मागीर तांकां दुसरे पळय थंयसर राजा आसलेले ते तांकां खावन उडोवन मारून उडयतले आसले. पूण देवान तांकां विजय दिलो आनी हे भाशेन ते सांगलेल्या त्या देशांत पावले, इस्रायलांत. म्हणून ते भाशेन हें ताणें करूंक ना, पूण देवान तांकां करून दाखयलें ही सगळीं चमत्कारां. तर आमच्याय जिवितांत देव खूब करता. आतां आमी कोण तर? आमी सगळीं जाणां जेजू सोबे एकठायलेलीं आसा. आदीं भावार्थाक लागून अब्रामाक लागून ती सगळी एक संसद जाल्ली आनी ही संसद मागीर आतां आमी म्हणटा जुदेव लोक, इस्रायली. पूण ताचे उपरांत जेजून सगळ्या मनशा कुळाक एकठांय करूंक आपलें जिवीत दिलें. कित्याक तो मनशा कुळा पासून वावुरता, सगळे पोरजे पासून. कित्याक आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं, पूण आजून आमकां तें कळोंक ना. पूण आमचे सोबेन दुसऱ्यांक तें कळटलें. कित्याक जितले आमी जेजूच्या एकवटान जियेता तितले मागीर दुसऱ्यांकूय तो फायदो मेळटा म्हणून आमकां ताणें दाखयलां. तर देवान एकठांय केल्या आमकां आनी हे परी तो आपलो कार्य फुडें व्हरता. तर देवान आमकां एकठायलें जाल्यार पयले सुवातेर आमी देवाक एकवटून रावंक जाय. आनी जेन्ना आमी देवाक एकवटून रावता तेन्ना ताची चाल आमचे मदें दिसून येता. चड करून जांकां हो काजाराची आपोवणी दिल्ली आसा तांकां तो मोग जाय. तो देवाचो मोग ती एकामेका सोबे अणभवतली जेन्ना ती देवाक आपलें सगळें जिवीत ओपून दितली. नाजाल्यार कितें जाता, आपल्यापणांत आमी उरता आनी आमी दोशी जायत वेता. तें देवान येवजूंक ना. देवान येवजिलां की तीं दोगांय जाणां एक जावन वाडोंक जाय म्हणून. हें नवें जिवीत देवा सोबें तें. तर ही व्हडली जबाबदारी सगळ्या काजाऱ्यां पासत. तर आमी तुमचे पासत मागता की देवान तुमकां ही घोटाय दिल्या पुरो म्हणून. पूण हांगसर आनिकूय आहा, जे कोण आपलें जिवीत देवाक ओपून दितात तांकां आमी हांगसर म्हणलेलें आसा देवा पासत ते इजळे जालेले आसात.
म्हणजे देवान तांकां आपोवणें दिलां देवाक एकवटून आपलें जिवीत सारचें. दुसरें म्हणल्यार तूं तांकां तें घडटा आनी ते भाशेन घडलेलें आसा म्हणून ताणें सांगलेलें आसा. पूण आतां आमी थोडो वेळ ह्या दोगां सांतांच्या जिविताचेर नदर मारया. हिपोलितूस म्हणटा पळय तो एकदम जाणार पाद्री आसलोलो आनी तो इतलो बरो म्हणल्यार तूं सगळें शिकप ताचें आसलेलें. तो इरिनेवचो दिसपलो आसलेलो. पूण ताणें कितें केलें जाणें, जो पाप साहेब आसलो झेफेरेनियस म्हणटा पळय ताका, ताणें सांगलें तूं सारकें करिनाय. तो वो सारको जियेतालो नेमा प्रमाणें, कडक शिस्तीन आनी सगल्या शिकोवणी प्रमाणें. पूण ताचे मदें एक नासलेलें, सोशणीकाय नासलेली, कडक शिस्ती प्रमाणें जिवंक जाय. जियेना तर भायर. क्रिस्तांव कोण तर ते सगळे देवान पातकांतले सुटका दिलेले मनीस आनी ते पातकान पडपाक ना, सारके गोठ रावतले. पातकान पडत जाल्यार तांकां भायर आनी ते आनी इगोज मातयेन ना, असले ताचें चिंतप आसलेलें. म्हणटच सोशणीकाय बिलकूल नासलेली. वय पातक जाता पूण तांकां परतून हाडूंक जाता, कंसार करून तांचे पातक भोगसून परतून दोळे उक्ते करून फुडें पावलां मारूंक जाता, तेशें नासलेलें. पूण थंयसर खूब वाद विवाद चलतालो. म्हणजे देव कोण तर, देव तेग जाण खरें, पूण तें एकूच, ताचे मदें फरक कांय ना. ताका म्हणटा ट्रिनिटेरियन मॉडॅलिटी. मागीर आनी एक आसलेलें की बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ना, तो फकत एकूच बापूच आसा, पूण तो दुसऱ्या मदें दिश्टी पडटा. आनी तिसरें म्हणजे देव बाप वयर ताचे बरोबर पूत आनी पवित्र आत्मो आसा. ते सबऑर्डिनेट कशे, ते ताचो हुकूम पाळटात. ते तेगूय एक देव जण म्हणून ताणें ते मानूंक नासलेले. आनी हे भाशेन ते पळय वाद विवाद आसलेले त्या काळार, तो तांकां म्हणूंक लागलो पाप साहेबान तांकां सारकें करूंक जाय. म्हणून हाका लागून खूब वाद विवाद जालो. ताणें कितें केलें, आपुणूच पाप साहेब म्हणून आपणाकूच निवडून हाडलो. हें सारकें न्हय. हें एंटी पोप म्हणटा पळय तें जावंक लागलें. आनी 18 वर्सां ताणें हे भाशेन दुसरो पाप साहेब आसतना पर्यंत आपूण पाप साहेब म्हणून जिवंक लागलो. पूण मागीर तांकां दोगांयकूय ह्यो आनी एक पाप साहेब आसलेलो पळय, ताका पोन्सियन म्हणून ताका सार्दिन्यांक धाडलें आनी थंयसर ते दोगूय जाण एकामेकाक म्हणल्यार हितून संदेश करून संधान करून ते दोगूय जाण एक जाले. आनी मागीर ताणें म्हणलें वय हांवें हें व्हडलें पातक केलां, हांवें चड कडक शिस्तीन हांव जियेलो पूण सोशणीकायेन जिवंक नासलेलो. ताका लागून हो संधान केल्या उपरांत ताकाय इगोज मातयेन मान दिलो आनी तांकां दोगांयकूय सांत केलेलें आसा. कित्याक दोगूय जाण मार्तीर जाल्ले आसा. म्हणटच म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी चुकता, आमी खरें बरें करूंक सोदता आनी त्या बरेपणान दुसऱ्यांक पर्यंत भायर येता, पूण देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर आमी ह्या वेळार आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारया, आमचे हात जोडया, दोळे बंद करून प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सवे येता, ताका एकवटान रावया आनी आमची सगळीं चिंतना भावना आसा तितली जेजूच्या स्वाधीन करया सुस्कार भायर सोडटना. मागीर तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो, आपल्या मार्गान तो आमकां चलयतलो आनी आमी एकामेकाक जेजू सवें ताचीच कूड म्हणून लेखतल्या. आनी हे परी सगळ्यां पासत आमी मागतना आमची खाजगी मागणी आसा ती देवा मुखार मांडया. आनी जीं कोण दुयेंत आसात तितल्याय पासत आमी कोरोना व्हायरस कांकरू जाल्लो आसा तितल्याय पासत मागया. सोर पोदेदारा आनी काकलूतसारा देवा, तुज्या आख्खे रोसणेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टांतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंतरणा काल येवंक, ही पिडेक लागून दोगदोगत्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. गीत घेऊया. पेज नंबर 46,
C 43. Vedi cerundia sove, amci casa dovorta, sukani duxoram gele, Jesu duca betoida, sukani duxoram gele, Jesu duca betoida. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपू दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. भोव मोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असोगतायेक लागून आमी पोत्तून पोत्तून तुका उपमान कोत्ता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकळुतीन आमच्या अपराधांचे बोगसणे आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाचे देवा, सोर काली आनी सोर तायन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवळांतलें व्हांवलें रोगत आनी उदक जिवीत दितोल्या संस्काराची पवित्र सभेक फुटली जोर. सोडवणेच्या जोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजान सोडवणदार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां भक्तां सांगाती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंचर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंचर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक करोराचें हें रोगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशींतले पियेताव. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोडटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंड आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जुवणपणाचो भरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती बागयोन झुजे बागयोन दवरूंक दवरता आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपददार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान सगळी आमची मागणी देसा मनान धरून आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळीन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या सासणां. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दवरूंक दितांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाची शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो खडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 50 D7. मागुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला ताचे वरवीं स्वयंमा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटोय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां उदीक उदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सगळे तूं खरेंच जियेताय म्हूण ओळखून मोगान तांची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वडोवकार घेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजे काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जोरून मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोणेकल्यान आपणाक जाय तें घेवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा Amen. गीत घेऊया पेज नंबर 230 U1.